सर, राती एक झाड पडलेले लायटीच्या वायरींचेर, ताचे भितर कितें अपडेट आहा आता? रात्री असे एक धांक सुमार झाड पडलेले आणि ते झाड जावन आहा बिंडणीचे झाड आणि ते बिंडणीच्या झाडाक सबंद केळ आसता न्हू तितून तेका घेतलेले आसले आणि तेचेर वेट चड जाल्ली. राती वारे येयले, वारे येयना बरोबर ते झाड पडले आणि झाड पडटाना ते वायरींचेर पडले आणि सारके रस्तो ब्लॉक केलो. तेजे नंतर म्हाका थंयसरलो आमचो पंच मेंबर राघोबा कांबळे हांणी म्हाका फोन मारलो की अशें ते वातावरण जाल्लें आहा म्हणून. तेन्ना आमी दोगूय जाण सायटीचेर येयले, फायर ब्रिगेडीक आमी आपयले आणि ते झाड चड व्हडलें असल्या कारणान आनी लायटूय नासली, फूल लायट हे जाल्ली. मागीर ते फायर ब्रिगेडीचे जे मनीस आहा ते येयले मशिनरी आपली घेवन आणि तेंच्यानी आमकां सांगलें की रात जाले कारणान काळोख जाल्या कारणान जे आमी सगळे झाड आतां कापूंक शकना. आनी तेंच्यांनी जे लोकांक धाकटी गाडी वयतात तितकी वाट सुरळीत करून दिली आणि आमकां तेंच्यांनी सांगलें की सकाळी फुडें आमी 7 सुमार परत येता कापपाक म्हणून. आमी तेंकांय सांगलें की फुडें जी घरां आहा तेंची भुरगीं इस्कॉलाकूय वयता तेन्ना जी आवय बापूय गाडी घेवन वयता म्हणून गाडी सुटची ना म्हणून त्या हिशोबान तेंच्यांनी रातीचे थोडे वाट केले. सकाळी 7 परत येयले, परत आमचो वॉर्ड मेंबरूय फुड्यान आसलो थंयसर आनी जे उरलेले रिमेनींग जे झाड उरलेले मेन आसले पळय तितके तेंच्यांनी आतां कापलेले आहा. आणि आता एट प्रेझेंट आमचे इलेक्ट्रिसिटी जे मनोज त्यांनी आपणाच्या लायटमॅनांक सांगून ते दोनूय पोल परत रिप्लेस करपाचें काम हातीन घेतलेलें आहा. म्हाका दिसता आतां दनपार पासून ती काम सोंपतलें आनी त्या वाठारांत जी लायट गेल्ली आहा ती सगळ्यांक लायट मेळटली. तेन्ना हांव आमचे फायर डिपार्टमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा, तसोच आमचो इलेक्ट्रिसिटी जे तेकाय थँक्यू म्हणटा, कारण लायटमॅनाक हांव थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्यांनी इतके मेहनत घेवन आयज हे आमचें काम सुरळीत करून दिल्लें आहा. सर, हेतून लायटीचे कितले पोल डॅमेज जाल्ले? 2 पोल डॅमेज जाले. सो एक तर सारकोच मोडला आणि एक वरसून मोडलेलो. सो तेका लागून रातभर आसगांव सायडीन लायट नासली? आसगांव लायटीन तितकेच ज्या वाडो आहा पळय तितकेच हेका तेंच्यांनी ते डिस्कनेक्ट केल्ली आणि तितकीच लायट लोकांक नासली.